द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप. त्यावेळी मोइसे लोका लागी उलोवन म्हणालो, आयच्या दिसा सर्वेस्पर तुजो देव हे कायदे आनी नियम पाळूंक तुका फरमायता. सगळ्या तुझ्या काळजान आनी सगळ्या तुझ्या आत्म्यान तुवें ते सत्रायेन पाळूंक जाय. तुवें आज सर्वेस्परा विशांत अशें परगट सांगलाय, तो तुजो देव जातलो आनी तूं ताच्या वाटांनी चलतलोय. ताचे आदेश, ताचे उपादेश आनी ताचे नियम पाळतलोय आनी ताचे उतर आयकतलोय. आनी सर्वेस्परान आज तुजे विशांत अशें परगट सांगला. ताणे फरमायिल्ले प्रमाणे तूं ताची खास परजा जातलोय आनी तुवें ताचे सर्व उपादेश पाळूंक जाय. तेन्ना तो तुका आपणे रचयल्ल्या सर्व राष्ट्रां प्रास चड स्तुती, कीर्ती आनी महिमा दिवन वयर उबारतलो आनी तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाक ताणे फरमायिल्ले प्रमाणे एक पवित्र परजा जातलोय. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात ते भागी. जांची साल निर्दोष, जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलतात ती खरेंच भागी. जी ताची शिकवण पाळतात आनी सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच भागी. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुझे आदेश तुवें आमकां दिल्याय ते सत्रायेन पाळूंक फरमायलाय. तुझे कायदे पाळूंक मुची पावलां थीर आसूं. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. तुझे नितीचे निर्णय शिकून खऱ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितलो. तुझे आदेश हांव सदांच पाळतलो, म्हाका केदींच सांडू नाका. श्लोक. सोम्याचे उपादेश पाळतात ती भागी. मातेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अशें सांगल्लें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दगदीथेल्यां पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गींच्या बापाचे भुरगे जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बोऱ्यांचेर तशें कोठ्यांचेर उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेर पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितले सुखागारी करतात न्हय? तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परे जालें? अनभावर्ती लेगून तितले करतात न्हय? तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशे तुमी सायसय सर्व बरे. देवाचे उतर हे वाखाणणे तुका क्रिस्ता.